बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, मातेवाच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत ह्या परी आमी वाचता. फटकिऱ्या प्रवाद्यां विशांत 17 घेया. ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटा. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो खुंटोवंक मेळनात, वा साळंट्यांक आंजुरां काडूंकय मेळनात. तरी पूण तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता, आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना, आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिनातलो तो हर एक रूख कातरन उज्यांतलो आसता. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचें उतार. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंत सबार वस्तूंचो तरबा संगतीचो आमकां अनुभव आसा. तो अनुभव आमकां आमच्या विश्वांनी मेळटा, आमच्या जनावरांनी मेळटा. आमच्या विश्वांनी आमी पावस येवचो पळयता, आनी पावसाचो अनुभव आमकां मेळटा. आमच्या जनावरांन आमकां कितें सूख कितें सामा म्हूण कळटा, आनी तसो सूख सामान न्हय आसलो अनुभवय मेळटा. पूण धर्मीक संगतींनी आनी सैमवर्त संगतींनी ह्या देवाच्या मिस्तेरांत, आमच्या बावडताच्या मिस्तेरांत आमकां सबार पोटी विश्वाचो अनुभव मेळना. दृश्टांताक आमी एकाच देवा सत मानता, देव आसा, देवा थंय तेग जण आसात म्हूण बावडतान आमी पातयेता. पातयोंक जाय हें बावडताचें सत. पूण आमच्या दोळ्यांक जावं दी दिसना, कानान जावं दी आमकां आयकना, आमी बावडतान पातयेता. इतलेंच न्हय, सर्ग कशें आसा, येमकोण कशें आसा म्हूण पवित्र वांजेलांत आमकां विवर्सून सांगलां जाल्यार आमच्या विश्वांनी तसो अनुभव आमकां ना. इतलेंच न्हय, आमच्या जनावरांनी आमकां ताचो संपूर्ण अनुभव मेळोवंक जायना. आनी हें संगत कितें गे म्हळ्यार, आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान आमच्या सोडोनदारान आपणाच्या जिणयेंत, आपणाच्या मरणां, आपणाच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं, आपणाच्या वांजेला वरवीं आमकां सताची वाट दाखोवन दिल्या. ताच्या वांजेला मारिफात आमकां सत जिवीत ताणें दाखोवन दिलां. ताच्या उतरान कितें सांगलेलें तें ताच्या आजापांनी रुजू करून दाखयलां. इतलेंच न्हय, ताच्याच जिणयेंत ताणें रुजू करून दाखयलां. तें ताचेर दिश्ट घालन ताचो वांजेल समजून घेवन आमची जिणे परिवर्तन करचो आमचो कायदो. पूण सबार पोटी अशें घडना. आसात थोडे क्रिस्ताचो वांजेल वाचतात, आनी तांकां समजोवच्या प्रमाणे, तांच्या गिन्यान्या प्रमाणे, तांच्या वडण्या प्रमाणे, तांच्या फायद्या प्रमाणे ताच्या विशयान ते सांगतात. इतलेंच न्हय, आपणा विशयान तितलें सांगतात. आपूण क्रिस्ताचो वांजेल प्रकट करता म्हणटात. ह्या आनी एकलो प्रवादी म्हूण सांगता, आनी एकलो कितें म्हणटा,
देवाचें विशेष देणें आसा म्हणटा, आनी एक लोक कितें म्हणटा देवाचें दर्शन मेळ्ळां म्हणटा, आनी एक लोक कितें म्हणटा देव आपणा कडेन उलयला म्हणटा, स्वामी म्हज्या कडेन उलयलो, स्वामीन अशें सांगलां म्हणटा, आनी एक लोक कितें म्हणटा आपणा पवित्र आत्म्याची सबार देणी मेळ्ळ्यात म्हणटा. असली जायत्या असली सांगण्यो आमी आमच्या वातावरणांत सबार कोटी आयकता. दृश्टांताक एका संताचें दर्शन विशन आपणाक मेळ्ळां म्हूण एकलो सांगता. म्हणजे एकलो आपणे मोरये मायेक पळयलें, ती म्हज्या कडेन उलयली म्हूण सांगता. ताणें सांगलें मात्र आमी आयकोवचें शिवाय आमकां मोरये मायेक रूप पळोवंक मेळना. आनी एकलो सांगता जेजू क्रिस्त म्हजे कडेन स्वता उलयलो, अशें अशें करीचें म्हणून. ताणें सांगलें मात्र हांवें आयकोवचें शिवाय जेजू क्रिस्ताचो ताळो म्हाका आयकना. आनी एकलो सांगता देवान म्हाका नानांच्या भाशांनी मागणी करचें देणें दिलां म्हणून. तो आपणाच्या स्वंत कुशेन, स्वंत इच्छेन, स्वंत प्रॅक्टिसान तशें करता जावंकय पुरो, ह्या देवाचें देणें आसा जावंकय पुरो, पूण तें म्हाका समजना खंय ताणें आयलां न्ही म्हण. आनी एकलो मागणें करतना ताळयो पेटता, मागणें करता, कंतार करता, अर्दें वर, एक वर, 2 वरां कंतार करता, कडेक व्हडल्यान बोब मारता आनी धरणीर मोचुकोन पडटा. आनी दुसरें सांगता पवित्र आत्म्यान ताका अशें घडलें म्हणून. तें पवित्र आत्म्यान घडलें गे या शिरांच्या अस्कत गायन घडलें गे म्हूण आमकां समजना. तर असल्यो संगत्यो जायत्यो संगती आजकाल आमकां आयकूंक मेळटात. कितलीं जाणां सांगतात आवकार सायबीन थंय दिश्टी पडली, आवकार सायबीन हांगा दिश्टी पडली, ताणें सांगचें ताका तसलीं तालेंत आसात, असलीं तालेंत आसात, ताणें सर्म सांगचो बरो, तो ते इत्यादी जायते आमी उलयता. आमी सांगचें सत जावंक पुरो न्ही म्हणून हांव, पूण आमकां तें निजाकी तसो अर्थ आनी ताचें मोल समजोवचो कायदो आसा आनी आमकां हक्क आसा. एकलो तर तो सांगता आपणाक स्वामी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें सांगलें म्हूण म्हज्या कडेन येवन सांगता तर जाल्यार हें तें सांगलां वा ना, दिश्टी पडलां वा ना, वा वो पडकी रोगी, या ताचे भलायकी सामान गी, या ताका शिरांची पिडा आसा गी, ताका मोतीची पिडा आसा गी, हें समजून घेवचो कायदो म्हजो, हें म्हजें हक्क न्ही. जाल्यार हांव फटवून पडटां. असलीं घडितां सबार पोटी आज समर्थी जिणेंत आमकां दिसून येता. इतलें मात्र न्ही मोगाच्या भावा भयणीनो, थोड्या पोटी एकल्याक शिरांची पिडा आसलेल्या वेळार आनी कोण सांगता ताका देवसार लागला म्हणून, आनी ताचे जिणेक कश्ट दिता देवसार लागला म्हणून, ताका आजची शिरांची पिडा, मोतीची पिडा, देवसाराची पिडा न्ही. तर पिडे फावो जाल्यार वकात दिवचें, दी जाय जाल्यार पिडा कसली गी म्हणून आमी समजूंक जाय. आनी एकलो बरें काम करता तर जाल्यार खंयच्या इराद्यान करता म्हणल्यार हांवें समजूंक जाय. देवाच्या होगळीकाय खातीर करता गी, आपणाच्या बाडाया खातीर करता गी, पेल्यांक सहाय करता गी, कित्या खातीर करता तें हांवें समजूंक जाय. दुसऱ्या विशयान न्ही, आपणा विशयानच हांवें समजूंक जाय. मोठव्यान सांगचें तर जाल्यार आमच्या धर्मीक जिणे विशयांत, धर्मीक अनुभवा विशयांत आमकां आमच्या विश्वांनी मात्र समजूंक जायना. ताका जायत्यो वाटो आसात सत तें सत म्हूण समजून घेवंक. आयच्या वांजेलांत स्वामी जेजू क्रिस्तान सांगचें कितें गे म्हळ्यार
आदली ती सांगणी आदले तें प्रिंसिपल म्हणजे एका फळांत हांवन तो रूख समजून घेवंक जाता. बरो रूख बरें फळ दिता, पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखांतल्यान पाड फळ येना, पाड रुखांतल्यान बरें फळ येना. तूं तो रूख बरो की पाड गी म्हूण समजायचो जाल्यार ताचें फळ पळय. एका फळांत हांवन रुखाचें लक्षण आमकां कळटा. म्हणून बरो रूख बरें फळ दिता, पाड रूख पाड फळ दिता. रुखाचें लक्षण तुका कळना, पूण फळाचें लक्षण तुका कळटा. फळाच्या लक्षणांत हांवन रुखाचें लक्षण तुका कळोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार एका फळांत हांवन रूख ताका समजून घेवंक जाता. म्हणून ही एक गाद म्हूण येत, भोव आदल्या काळाची गाद सुमयानंद आमकां शिकयला. ती आमच्या जिणेंत सरी करची तर जाल्यार आमी जर तर आमच्या उतरांनी सांदेपण म्हूण उलयता, आमच्या नडत्यान तशें दाखयता, पूण आमची कर्तुवां दुसरींच जर जाल्यार तर आमच्या उलोवच्या उतराक आनी आमच्या जिणेच्या सारीक सरी पडना म्हूण जाल्यार. तशें म्हळ्यार आमचे जिणेचें फळ पाड, आमच्या जिणेची उतरां बरी. तर आमच्या जिणेच्या कर्तुवांनी, आमच्या कामांनी, आमच्या नडत्यान आमची जिणी बरी गी म्हूण आमकां समजता. अशें म्हळ्यार आमी देवाचें देणें आमकां मेळ्ळां म्हूण सांगल्यार मात्र पावना. त्या देण्याचो प्रतिफळ कितें गी म्हूण आमी समजूंक जाय. देवाच्या सायबिणीचें दर्शना विशयी उलोवचें तर जाल्यार असलें दर्शन मेळिल्लें दिता, देव दिता, आमच्या ओडविकाये खातीर न्हय, आमच्या कुशलाये खातीर न्हय, आमी पॉप्युलर जावच्या खातीर न्हय, आमची जिणी बदलच्या खातीर. आनी त्या तसल्या दर्शनांत हांव लोकांची बदलवण जावच्या खातीर. ती बदलवण आसा गी म्हूण आमी समजूंक जाय. एकलो जर तर सांगता देवान आपणाक जायते देण्यानी मागणें करचें, एक तालंत, एक देणें दिलां तर म्हूण सांगता, तो मागणें दुसऱ्या भासांनी करता म्हणलें पळयल्यार मात्र पावना, पूण ताच्या जिणेची साल कशी गी म्हूण समजूंक जाय. हें चड गरजेचें. एका फळांत हांवन रुखाचें लक्षण आमकां कळटा. एका मनशाच्या जिणेच्या सालींत हांवन ताचे जिणी आमकां कळटा. सबार पोटी आमी देवाच्या देण्या विशयांत उलयता आनीक ताच्या विशयान बडाई सांगता, पूण आमचे जिणेची साल ताका सरी पडना. अशेंच सोंप्या उतरान सांगचें जाल्यार आसूं पुरो आमच्या मोदें मनीस जायते मागण्या करतात, जायते ओरेसांव करतात, पूण तांची जिणी दुसरीच. कित्याक तांणी मागणें करता देखून ती बरी म्हणून जाता गी, मागणें जाय, पूण मागणें सांगता जिणेची साली बरी जावंक जाय. फ्रांसीस दी सेल्स म्हणलो एकलो सांत सांगता, आसा थोडे क्रिस्तांव उपासा दिसा उदकाचो एक थेंबो जिबेका पडल्यार आपणे पाताव केला, उपास मोडला म्हणून बेजार पावतात. पूण दुसऱ्यांच्यो खबरो करून तांची एक कुट्टें रगत पियेल्यार उपास मोडला म्हणून ती चिंतिनात. समजून घ्या भाव भयणीनो, उपवासा दिसा उदकाचो एक थेंबो आपणाच्या जिबेका पडलो जाल्यार आपणे उपास मोडलो म्हणून तांकां कंस जाता. पूण सगळे उपासाच्या दिसा कोणाची खोबार उलोवन तांचे जिणेची निंदा केली जाल्यार आनी अशें तांचे जिणेची एक कुट्टें रगत पियेल्यार उपास मोडलो म्हूण ते चिंतिनात. आमची जिणेची साल आमच्या बोवाटाक सरी जाय.
हें पयलें आमी समजून घेवचें. दुसरें कितें की म्हळ्यार भाव भयणीनो, पवित्र सभा एक, तसो घडणार एक जेजू क्रिस्त, तसो वांजेली एकच, 4 वांजेलान बरोवली ते बरी कोबार एकच ती, आनी सत एकच. जर तर एकलो अशें सांगता तें सत आनी एकलो ताका 8 जावन दुसऱ्या वटेन सांगता तर जाल्यार तर सत खंय? तें सत खंयचें म्हूण समजून घेवचें. आज पवित्र सभेंत आपूण क्रिस्तांव म्हणचे सुमार 3,000 4,000 पंगड आसात. तर खंयची पवित्र सभा खरी सभा? आमी चिंतून आमी सांगूंक पुरो आमी क्रिस्त वंजल संपूर्ण तरान पाळटा. पाप साहेबा खाला आसां, बिस्पा खाला आसां, आमची इगर्ज सरी म्हणून वयतें सरी. आमी पाप साहेबा खाला आसूंक जाय, बिस्पा खाला आसूंक जाय, आमचे कायदे आमी पाळोवंक जाय. हें सत सांगत आस तो पवित्र वांजेल पातयेल्यार मात्र पावना. त्या पवित्र वांजेला प्रमाणे आमच्या जिणेची साल आसूंक जाय. जर तर पवित्र वांजेल आमी पातयेता, पाप साहेबा काल बिस साहेबा काल आमी आसां, पूण आमची साल दुसरीच तर जाल्यार आमच्या उलोवण्याक आनी आमच्या जिणेच्या सालीक तापवत आसा तर जाल्यार आमचो भावार्थ संपूर्ण तरान सारको म्हूण आमकां सांगूंक जायना. इतलेंच न्ही, आमच्या मदें आजकाल थोड्या फावटी आसात जायते जाण त्या घरांनी वेतात आनी सांगतात ही समर्थ सामानय, कातोली समर्थ सामानय, ती सामानय म्हजे समर्थ सामान म्हणटात. आनीक साद्या लोकांक गरी घालून तांच्या पंगडा वडटात. भाव भयणीनो, कितले कडेन अशें घडटा. आमच्या मंगळुरान कितले फावटी घडलां. कितलीं घरांनी आमचो भावार्थ पिड्ड्यार केला. पुर्वजांतान आयिल्लो तो कातोलीक भावार्थ कितल्या कुटुंबांनी आज पालवाला. कित्याक पालवाला? पयल्या सुवातेर कित्याक तो कातोलीक भावार्थ आपणाच्या सायलीन तें जिवन तांणी दाखोवंक ना. एक कारण तें जावंक पुरो, आनी दुसरीं ताका जायतीं कारणां आसूंक पुरो. आनी एक कारण कितें म्हळ्यार तो आपणाच्या घरा येवन अशें शिकयतना ताणें शिकोवचे सामांगी, ताणें शिकोवचे त्याच्या जिणेक सरी पडटा म्हणून हांव पळयना. आनी हांव संपूर्ण पडटां. हांव मात्र न्ही, म्हजें कुटुंब संपूर्ण पडटा. निमाणें ताच्या पंगडाक एकलो सेरवता. तर जेजू क्रिस्त आमकां दिसना, जेजू क्रिस्ताचो ताळो आमकां आयकना, पूण जेजू क्रिस्त पवित्र सभे मुखांतर, पवित्र पुस्तका मुखांतर आमचे कडेन उलयता. त्या प्रमाणे आमी जिवोवचें. आनी कोणी एकलो आमच्या संप्रदाया प्रमाणे, आमच्या कातोलीक भावार्था प्रमाणे आमी जिवन आयल्या, ताका आड जावन कोणी एकलो दुसरो सांगता तर जाल्यार ते आमी तर्जमो करून पळोवचें. आमकां तर्जमो करूंक जायना तर जाल्यार देवशास्त्र शिकल्लें, पवित्र पुस्तक शिकल्ले मनीस आसात, याजक आसात, तांचे कडेन आमी समजून घेवचे शिवाय आपुणूच बुदवन म्हणून तांच्या घासाक आमी पडचे न्ही. अशें आमी जायते फावटी आमच्याच मंगळूर दियेसीजेंत जायतीं कुटुंबां घासा पडलेलीं आमी पळयल्यात. एका रुखाच्या फळां मारिपात रूख बरो गी पाड म्हूण आमकां समजून जाता. बरो रूख बरें फळ दिता, पाड रूख पाड फळ दिता. एका फळां तावन रूख समजून घेवंक जाता. म्हणजे एकलो मनीस बरो जाल्यार ताचें नट्टय बरें आसतलें, ताची साली बरी आसतली. एकलो मनीस जर बरो न्हय तर जाल्यार ताची साल सामा आसची ना. एका मनशाच्या सालींत, एका मनशाच्या नट्ट्यांत तो बरो मनीस की म्हूण आमी समजून घेवचें. एका मनशाच्या नट्ट्यान, एका मनशाच्या सालीन ताणें सांगता तें शिकयता तें शिकप तें सामांगी म्हणून आमी समजून घेवचो आमचो कायदो जावन आसा.
आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकता रायांचें दुसरें पुस्तक 22वा अध्याय. प्रधान याजक हिल्कियान लेखक शाफानाक खबर दिली. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत म्हाका धर्मशास्त्राचें पुस्तक मेळ्ळां. हिल्कियान पुस्तक शाफानाक दिलें आनी ताणें तें वाचलें. उपरांत लेखाक शाफान रायाशी गेलो आनी ताणें रायाक म्हळें, तुज्या सेवकांनी मंदिरांत आसलेलो दुडू काडून सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या मुक्तेदारांक दिला. त्या भायर लेखक शाफानान रायाक खबर दिली, याजक हिल्कियान म्हाका एक पुस्तक दिलें. उपरांत शाफानान तें रायाक व्हडल्यान वाचून सांगलें. धर्मशास्त्रांच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्लें तें आयकून रायान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी ताणें याजक हिल्कियाकाक आनी शाफानाच्या पुता अहिकामाक, मिकाच्या पुता अबगोराक आनी रायाच्या सेवका आसायाक आज्ञा दिली, वसा आनी म्हजे पासत लोकां पासत आनी सगळ्या जुदा पासत मेळ्ळेल्या पुस्तका विशीं सर्वेस्परा लागीं विचारा. सर्वेस्पराचो क्रोध आमचेर पेटला, कित्याक आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां आयकूंक नात आनी तातूंत बरोवन घाल्लें आदेश पाळोवंक नात. जोसियान जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या सर मालगड्याक आपोवंक धाडले आनी ते ताचे मुखार एकठांय जाले. राय सर्वेस्पराच्या मंदिराक गेलो. जुदाच्या सगळो लोक आनी जेरुसलेमाचे सगळे निवासी, याजक, प्रवादी आनी सगळीं परजा, ल्हानां आनी व्हडां राया सवय आसली. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांत मेळिल्ल्या पुस्तकांतलीं उतरां तांकां वाचून सांगलीं. राय खांब्या लागीं उबो आसलो आनी आपूण सर्वेस्पराच्या वाटांनी चलतलो आनी आदेश, नियम आनी कायदे आपल्या सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान पाळटलो आनी त्या पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्या सोल्ल्याच्या उतरां प्रमाणे जियेतलो म्हूण सांगून ताणें सर्वेस्परा मुखार एक सल्लो केलो आनी सगळ्या लोकांक सल्लो पाळोवंक आपली भासावणी दिली. मोगाच्या भाव भयणीनो, इस्रायल परजेन देवाचो कायदो पाळ्ळो ना आनी देव तेंपलांतलो दुडू चोरून व्हेलो आनी देवाचें पुस्तक, पवित्र पुस्तक तांणी चिल्लून उडयलें. आनी तें पुस्तक प्रधान याजक हिल्कियाकाक मेळ्ळें. ताणें लेखक शाफानाक दिलें. लेखक शाफानान राया मुखार गेलो आनी तें पुस्तक वाचून सांगलें. रायान तें आयकल्लेंच तो आपणाची सूख वळखून घेता, लोकांन केल्ली सूख वळखून घेता, सगळ्या लोकांक आपयता आनी सगळ्या लोकां मुखार देवा कडेन सल्लो करता. देवाच्या अज्ञा प्रमाणे, देवाच्या कायद्या प्रमाणे आपूण आनी आपणाची परजा चलतली म्हणून. कित्याक ताच्या जिणयेंत ताणें बरें केलें, देवान ताका राखलें. ताच्या जिणयेच्या कार्यांनी, ताच्या जिणयेच्या सालीन देवा मुखार आपूण बरो म्हणून ताणें दाखयलें आनी देवान ताका बक्षिलें. देवान ताची काकूळट केली. देखून वांजेलांत आमी आयकता, हर एक रूख ताच्या फळां मारी फळांत हाडून आमकां बरो वा वायट म्हूण दिसून येता. फळांत हाडून रुखाचें लक्षण कळटा. पयले वाचपान आमकां वाचूंक मेळटा, त्या रायाची जुदाच्या रायान कित्याक ताणें आपणाची सूख वळखून घेतली, कित्याक ताणें प्राजीत केलें, कित्याक ताणें सल्लो केलो, हें बरें फळ जावन आसा. आनी त्या बऱ्या फळांत हाडून देवाच्या काकूळटीन
सगळीं पोरसां बरी जावंक पावता आनी देवाचें आशिर्वाद तांचे देंवता. अशें तर आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवोवचें आनी आमचे जिणेचीं फळां म्हणजे आमचीं उतरां, आमचो अनुभव, आमची चिंता, आमचे करण्यो आमच्या जिणेची, आमच्या भावार्थाची बरीं फळां जाय सारकीं करचीं. तेन्ना आमी खंडीत जावन देवाक मानतले म्हणलें सत आयच्या वांजेलांत स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता. त्या प्रमाणे जियोवंक सरस्पर देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कृपेवंत स्त्री. प्रत्येक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. माहिती लक्ष्मीक दोंगर सोडूंक शिकयता, एका निजा देवा काळजान पेटोवंक आपयता. जिणेकूच सांगवेक मारूंक आदार लाभयता, दुस्मानांक राखून दिवून सर्गाक पावयता. जिणेचे सांजेर वर तूं सोम्याचे सत्रे.